बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो निर्गमनाचो ग्रंथ वस्वर 3 14 वळींत सरस्पो देव मोइजेक म्हणटा, जो आसा तोसू हांव म्हण म्हजें नांव म्हणून थंयसर तो उगडापे करता. जो आसा तोसो हांव म्हणलो देव आमचे मदें सदांच आसा. तो आमचे मदें हजर जावन आमकां ताच्या कुरपेदेनांनी बरोवन चलोवन व्हरता. त्या आमच्या देवाच्या आराधनाक आमी आयती जावया. गावन गीत आराधन कर बापाक, आराधन कर क्रिस्ताक, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएका देवाक. आराधन कर बापा, आराधन कर क्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक. आराधन कर बापा, आराधन कर क्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. वेळ हो जावन आसा आराधनाचो. जो आसा तोसो हांव म्हणल्या देवाक या बापूय सक्रामेंतान वळखून घेवन ताचे आराधन करचो. आत्म्यान आनी सथान भक्तीन ताचे आराधन करून आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवचो. वेळ आयला आराधनाचो, असलेल्याक पातयेवचो. आराधन कर सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तेन तूं कर. आराधन कर बापा, आराधन कर क्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. व्हड दोंगर सोदून तुवें खंय सरीवेची गरज ना. वेळ उबाडूची कसलीच गरज ना. आत्म्यान आनी सथान त्रिएक देवाचे आराधन करूंक तुका आनी म्हाका सोमी आपोवन आसा. होसानाका दोंगर सोडून, वेळ आपलो विभाडून, आराधन कर सथान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तेन तूं कर. आराधन कर बापा, आराधन कर क्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. आराधन कर बापा, आराधन कर क्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवें आमकां आसा ते एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. आमच्या सोम्यान आमकां ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी देण्यांनी कृपेन सदांच भरला. प्रत्येक जावन बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी आयिल्ल्या वेळार आमच्या सोम्यान आमकां धराळ मोपान ताची कृपा दिल्या. धराळ मोपान ताची सर्गींची देणी आमचेर वतून ताणें आमकां चलोवन व्हेला. आमच्या जिवितांत कितेंच आमकां उणें जावंक ताणें सोडूं ना. त्या सोम्याक ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमी एक घडीभर वळखून घेवया. आमच्या काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिवया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, गेल्या त्या हप्त्यांत एका हप्त्याची रेतीर करच्या पासत हांव मुंबयत पावलोलो. आमकां एसपीटीच्या पाद्रेपांक आमच्या प्रॉविन्साची एक रेतीर आसलेली. सुमार 70 जण ह्या जाग एसपीटीच्या आमी थंयसर रेतीरेंत आमी भाग घेतलो. आनी रेतीरेच्या वेळार आमकां सबार संगती विशयांत नियाळ करूंक एक व्हडलो अवकाश. हर एका दिसा विविध संगतीचे नियाळ करता आसतना एका दिसाच्या नियाळांत सोम्या समोर प्रभू सक्रामेंता समोर रावून हांव नियाळ करून आशिल्लो म्हज्या जिविता विशयांत. एक देणे जावन सोम्यान म्हाका हें जिवीत दिलेलें आसा आनी हें जिवीत देवान म्हाका दिल्लें एक वर्तें ताचें देणें जावन हांवें म्हज्या जिविताचे काणीक जावन ताका भेटयसय. तर खरी काणीक हांवें भेटोवची म्हज्या जिविताची सोम्याक जायजे तर कितें सोमी म्हजे थावन आशेता. ह्या संगतीचेर हांव नियाळ करता आसतना सबार संगती सोम्यान म्हाका उगडापे केल्यो. आनी आज ह्या आराधनाच्या वेळार तांतले थोडे संगती तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. म्हाका उडास आयलो मदर तेरेसाच्या जिणे विशयांत बरयल्ल्या एका बुका विशयांत. माल्कम मॅगरिच म्हणल्या एका नास्तिकान मदर तेरेसाच्या त्या आश्रमांत रावून भावार्थ स्विकार करून उपरांत मदर तेरेसा जिणे विशयांत एक सविस्तार जिणेचें चरित्र बरयल्या उपरांत मदर तेरेसा लागीं वचून ताणें विचारलें ह्या बुकाक कितें हांवें नांव दिवचें. आनी मदर तेरेसान सांगलें हांव पयलें वाचून पळयतां कितें आसा त्या बुकान त्यो बरयलां म्हणून उपरांत हांव ताका नांव दितां म्हणून. मदर तेरेसान वाचलें सगळें. वाचले उपरांत तो बूक ताका पाठीन दिवं सांगलें हांवें चिंतच्या प्रमाणे तूं ताका हें शीर्षक दी, हें टायटल दी, समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड. समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड. म्हज्या देवाक एक सोबीत सुंदर जावन हांव देवाक दितां. देव सोबीत सुंदर एक देणे जावन हांव देवाक दितां. एक काणीक जावन देवाक दितां. समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड हें जावन असलें टायटल. आनी तुमी तो बूक वाचचेत. वापरबायचो बूक मदर तेरेसा जिणेच्या चरित्रा विशयांत. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक भेटयलेली एक वर्ती काणीक जाय. ही आमच्या जिविताची आशा जावन आसा. हे आमी आशेतां खंयच्याच रितीन देवान आमकां दिल्ली ती वर्ती देणी आसात ती विबाडून वचोंक नजो, वेस्ट जावन वचोंक नजो. त्या देण्याचो भरपूर फळ आमच्या जिवितांत आमी जोडी जाय आनी त्या मुखांतर चड आनी चड बरेपण ह्या संवसारांत हाडूंक आमी कारण जायचे ही आमची आशा. आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणीनो आज
सोमी आमकां थोडे संगती आमच्या गमनाक हाडटा. आमच्या दिसपडत जिवितांत हे आमच्या मतीन दवरून आमी जियोवची गरज आसा. खंयच्याय एका दिसा हांव सोम्या खातीर जियेतलो म्हणून आमी निर्धार केल्यार जायना. आमचो दिसपडतो दीस हर एक दीस देवाक भेटयलेले काणीक जायजे तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें आमचो दीस आमी आराम करता आसतना तो समर्पणाच्या मनोभावान आमी आराम करूंक जाय. स्टार्ट ईच डे विथ सरेंडर. एक आमच्या काळजांतान आमी उठतानाच एक मागणें सोम्या भेटोवचें. सोम्या, हो नवो दीस तुवें म्हाका आज फाव केलाय. ह्या सगळ्या दिसा कितें म्हाका राखोवन आसा तें म्हाका कळीत ना, पूण बऱ्यांतले बरे संगती तुवें म्हजे खातीर मांडून दवरले तें वळखून घेता. आनी आयच्या दिसा कितें सक्कड म्हज्या जिवितांत तुज्या योजना प्रमाणे घडोवंक आसा तें हांव स्विकार करता. हे सगळो दीस सोम्या तुज्या हाती हांव समर्पण दिता. असले एक आमच्या काळजांत जर एक मागणें सोम्या मुखार आमी दवरता. हांव दीस आराम करता आसतनाच मोगाच्या भाव भयणीनो थंय हांव सोम्याची ती वर्ती कृपा सगळ्या दिसा आमच्या जिवितांत वाडोवन येता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या दिसाची हर एक घडी आमी एका उपकारी मनाच्या मनोभावान फुडें सरा जाय. लिव्हिंग विथ ग्रॅटिट्यूड. आमी उपकारी मन म्हळ्यार थोडे पटी कितें व्हडले व्हडले संगती आमच्या जिवितांत देवान बेसांवा रुपान दिले ते उडास करून अर्गां दिवचें म्हूण चिंता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें बरेंपण, ताचो वर्तो मोग, ताची दया काकुळत आमच्या जिविताच्या ल्हान ल्हान संगतींनी हर एका दिसा आमी अनुभव करून आसा. सबारपुटी आमी ते पळयना. आमचे दोळे बांदलेले आसात, आमचे दोळे कुर्डे जावन आसात. देवाचें वर्तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी पळयना. पूण केदाळा आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करून सोम्याचे ते बरेंपण आमच्या जिवितांत पळयता. उपकारी मनान तो दीस आमी करशिता. तोळ आमचो तो दीस देवाक हे भेटयल्ली काणीक जाता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान जिविताच्या संगतींनी विश्वासपण सांबाळचें, विश्वासी रावचें. मदर तेरेसाचेच जिविता विशयांत आमी वाचलें जाल्यार ती आमकां सांगता, गॉड डज नॉट कॉल अस टू बी सक्सेसफूल बट टू बी फेथफूल. देव आमकां आपयता ताणें दिल्ल्या त्या आपोवण्यांत ताचे ते आमी विश्वासी रावच्या पासत. विश्वासपण देव आमचे ते पळयता. सगळ्यांक एक कसलेकाची देणी देवान दिवनात. कितें देवान म्हाका दिल्लें आसा तातूंत हांव सकाळ विश्वासी रावता. प्रामाणीकपणी म्हजें जिवीत हांव ताका समर्पण दिता. तेरेज जेजूचें ल्हान फूल आमी म्हणटा आमकां एक जिणेची एक विशिश्ट आनी विशेश रीत तिणें आमकां शिकयल्या. कितल्या पुरबान तिणें सांगलां, गॉड डज नॉट कॉल अस टू डू ग्रेट थिंग्स ऑर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स म्हणटा ती, बट ही कॉल्स अस टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव. ल्हान संगती दिसपडते आमी करचे, ल्हान संगती आमच्या जिविताचे, सादे संगती आमच्या जबाबदारीची संगती केदाळा देवाच्या त्या वर्त्या मोगान, पेलाच्या वर्त्या मोगान आमी करता. तो व्हड सोम्यातय आमी सदांच विश्वासी रावता. चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां दिल्ली कितें देणी आसा ती वळखून घेवन ताचो खंयच्या रितीन बऱ्यांतलो बरो फळ जोडयेत ह्या विशयांत आमी गमान दिवचें. डोंट बरी युअर एबिलिटीज. सबारपुटी आमची देणी कितें देवान दिल्ली आसा ती थंयसर उरतात, ताचो भरपूर फळ काडच्यांत आमी सुकोन पडटा, आमी सलवता. पूण देव आमकां हर एकल्यांक देणी दिता आसतना ती देणी आमी उर्जीत करून सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर ती घडसूंच्याक ताची जाय आशिल्ली कृपाय आमकां दिता. खाली देव खाली देण दिता मात्र न्ही, कितें सक्कड ती घडसूंक आमकां मार्गदर्शन जाय, कितें सक्कड आमकां सकस जाय, भोव जाय, ते हर एक देव आमकां उदाकसून दिता. आनी तें आमी दिसपट ते जोडून आमकां दिल्ली देणी आमी कार्यगत करची गरज आसा. विविध सेवे मुखांतर आमकां सेवा करचेला समाज सुदाराक जाय जे म्हूण ना. आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फिरगजेंत विविध तरांची सेवा आमकां करूंक सदांच सोमी अवकाश दिता. पांचवे मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमकां विविध तरांचे भें ह्या कावजेनी, आतंक ह्या खंत बेजाराय विविध कारणां खातीर येता.
आनी ह्यो सगळे संगती आमच्या मुखार येता आसतना आमचो भावार्थ आमी सोम्यातेय थीर करून आमची फात्येनी सोम्यातेय घट करून जिविताची मेटा काडची गरज आसा. सगळो तुजो हुस्को ताचेर सोडू, तो तुजी जतन घेता म्हणटा पवित्र पुस्तक. दिसभर ते मोगाच्या भावा भयणीनो आमचो हुस्को कितें आसा, आमची खंत बेजार आसा कितें आसा, आमकां कितें भियोंक आकांतूंक कारण करचे संगती आसात ते आमी देवाक भेटोवन दिवनू ताचेर आमची फात्येनी थीर करून मेटा काडूंक आमकां सोमी आपयता. सोबे मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जनाव सोडून घडता, ल्हान संगतीन आमी सुकोवन पडटा आनी सुकोवन पडलेल्या वेळार मोगाच्या भावा भयणीनो सूख वळखून घेवन भोगसने मागून मुखार मेट काडचें भोव गरजेचें. जर तें आमी करिना आमी स्टक जाता, थंयसरच आमची जिणी रावता, मुखार वचूंक आमकां साथ जायना. एक बरयणार म्हणटा, गिव गॉड द गिफ्ट ऑफ अ मर्सीफूल हार्ट म्हणून. आमच्या देवाक आमी एक मैपासी मोगाळ दयाळ काळीज एक काणीक जावन दी जाय म्हणटा तो. सबारपुटी आमच्या काळजांत आमी राग द्वेश हागे आनी कितें नाका जाल्लें सक्कड आठोवन दवर मोगाच्या भावान आमच्या जिवितांत गज नातले तसले सबार संगती ते आमच्या मोतीन दवरून आमचे जिवीत स्टक करता. ह्या संगतींतल्यान आमी भायर येवची गरज आसा. सातवे मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एक दिसा खंयची एक ल्हान दयाळाची करणी करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. वन ॲक्ट ऑफ कायंडनेस डेली. त्या दयाळाच्या करण्या मुखांतर एक ना एक रितीन बेसांव हाडूंक जाय जे हेरांक. सबारपुटी आमी आमकांच बेसांव मेळ्ळा जाय म्हूण आशेता, पूण म्हज्या मुखांतर एक ल्हान बेसांव आज कोणाक म्हणी मेळ्ळा जाय. एक दयाळाची ल्हान करणी खंयची म्हणी आज म्हाका कितें करी येता. आचरिल्ली गमान दवरून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाची ती देणी कशें हेरांच्या बरेपणा खातीर करचेत हें आमकां समजोवंक साथ जाता. आठवे मोगाच्या निमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एक दीस अखेर करता आसतना आमी आमच्या त्या दिसाची परिक्षा करी जाय. एक एग्जामिनेशन ऑफ आमी करी जाय. कॉन्शियन्स म्हणटा आमी, तो दीस कसो जालो, ह्या दिसा सकट कितें घडलें, देवाक म्हजें जिवीत हांवें कशें आज एक काणीक जावन भेटयली. वॉट डीड आय ऑफर टू गॉड टुडे. एक सवाल म्हाका हांवें विचारलें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो न्हिदोवपाच्या पयलें ह्या सांजेच्या वेळार थंयसर खंयच्या रितीन म्हजें जिवीत मुखार वचून आसा हें आमकां समजता. तर आज मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या बोप सक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजू आमकां आमचे हर एकल्याचें जिवीत ताका भेटयलेली एक स्वादी काणीक जावन समर्पण दिवच्याक आपोवणें दिवन आसा. हें आमी वळखून घेवया. सोम्यान आमकां दिल्लो तो उलो स्विकार करून आमचे जिवीत ताका भेटून आमी सांगया, नी नन्न करेदे देवा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G30 पान संको 122. दैविक मधुर गीतेಗಳು G39 पेज नंबर 122. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, 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 Alleluia. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. सम्या हे जिवीत तुवें म्हाका दिलें वर्थे देणे सावन आसा. म्हज्या दिसपरत्या जिवितांत तुवें म्हाका दिल्ली देणी तुज्या महिमे खातीर हांवें गळसूक, आनी हे जिवीत एक तुका मानवाची खाणीक सावन बेठोवंक तुजी कृपा म्हाका दी, तुजो आदार म्हाका दी सम्या. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. आमचे जिवी सोम्याक एक स्वादीक आनी सावन बेठोवंक सोम्याचो आदार आमी आज मागता आसतना सर आमच्या काळजाचे अत्रेक सोम्या समोर आमी दवरया. आमचे मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासून प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिता हांव ताचे पासून मागता हांव. आज जल्मा दिवस संभ्रमता लीना डिकॉस्टा 65 वर्सां जल्मा दिवस शकालात हांव. तशेंच 89 वर्सां जल्मा दिवस आज संभ्रमता सिसिलिया सिक्वेरा. बंदेलता 9 जल्मा दिवस आज संभ्रमता हनीशा डेसा. तशेंच पुतूर तावन प्रताप डेसा.
हिल्डा डिसोजा आज जन्मदिवस संभ्रमता. तशेंच 70 वर्सां जन्मदिवस आज संभ्रमता एलिझा डिलिमा हे आमच्या सर भाव भयणीच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. सांगता आसता आज काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात सिल्वन आनी विवेट मुल्कितावन. तांकांय आमी आज सुभाश पाठोवन तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज मागता. हांगासर आमकां कुटुंबान लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत सबारान अर्गां दिवंक सांगलां. बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत काम मेळ्ळ्या पासत तशेंच सर योजना गेल्ली पंथाक पावल्ल्या पासत वायटात हांवन अनवरात हांव देवा निवारल्या पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात. एडमंड सल्डाना आनी कुटाम आग्रार तावन, हिरन रेगो आनी स्टेफानिया रेगो, आयरीन मुंबय तावन. तशेंच आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां सबार आशिर्वादांनी देण्यानी भरल्यान ते आमी उडास करून सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभा जन आमकां तांच्या विभितेसा पासत गरजा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो आमी उडास करून तांचे पासत ह्या वेळी मागया. आज हांगासर आमकां प्रत्येक जावन बरें काम मेळचे पासत कुलशें करता मागोवंक सांगलें आसा. मॅकलीन पिंटो. तशेंच पांयाची दूख उणी जावच्या पासत हिरन रेगो मागणे जाता. बरें काम मेळचे पासत लिना सल्डाना. भुरग्यांक आनी नातरांक च्या तेसा पासत आज मागोवंक सांगला हिल्डा डिसोजा. तशेंच शार्लेट एम डिसोजा ताच्या कुटुंबा तेसा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. आमच्या मदें सबास जन जिणेंत निराश जावन आसात, कंगाल जावन आसात, जिवीत नासाक वचून आसात. तांचो प्रत्येक जावन आमी आज उडास करया, तांचे पासत मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचेचो उडास करून ससनसो विशय तांकां आमी आज मागया. प्रत्येक जावन आज आमकां मागोवंक सांगला. कुटुंबांतल्या सर अंतरल्या भाव भयणी पासत मागता आमी देवादीन आसेस डिसोजा आनी सर कुटुंबा पासत कुट्टिकाना मागोवंक सांगला जुनियाना पिरेरा. तशेंच मागता आमी देवादीन फ्लोसी मार्गरेट लुईस 4व्या वर्साचो उडास. देवादीन मॅगी मथायस मुंबय 20 आनी 2 वर्साचो उडास. देवादीन एंजल प्रशांत डॅरेल. देवादीन सिरिल आनी आलिस पिंटो. देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन मार्सेल डिसोजा आनी हेर कुटुंबा संदे तांच्या कुटुंबाचे संदे मुल्की. देवादीन विलियम आनी मेरी फेर्नांडीस. देवादीन लुसी सेराव किनिगोळी. देवादीन अनास्तलिन रॉड्रिगस बोलचे उद्यावर. देवादीन मारी आनी इरविन डी रोसारियो बँड्रा मुंबय. देवादीन मार्सेलिन आनी पॉल डिसोजा मलाड मुंबय. देवादीन जेनिता रेगो. देवादीन ग्लेन डिसोजा मुंबय. देवादीन अल्फोन्स अगेरा 6 वर्साचो उडास. तशेंच 6 वर्साचो उडास आज देवादीन अल्फोन्स अगेरा. आनी कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून आज मागोवंक सांगला. विना लोबो आनी कुटाम. तशेंच पुलगत रत्माचो उडास करून आज मागणे जाता. सिल्विया डुकेस्टा कुवेट. हेचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय आतां आमी मागया. ससनसो विशय दितांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फांकून दी. समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्या मुखार आमकां आस्कालती करुया. सोम्याचे आशिर्वाद स्विकार करया. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू, होगलाप जेसू, जय जय जेसू. तशेंच म्हाका देवान बरें फॅमिली फोव केला. बरो लाईफ पार्टनर दिला म्हाका. तो जपानांत वावर करते आसा. आनी
ताका देवान ते सुरक्षीत दवरला त्या देखून हांव देवाक अर्गां म्हणटा. तशेंच हांगा मुलकी आमकां एक सुटकायेचे बरें मागणे करूंक तशेंच रेसिडेन्शियल प्रेयर करूंक आमकां ह्या रेतीर सेंटरांत आमकां अवकाश आसा. तशेंच बरे बरे पाद्राबांक आमकां याजकांक आमकां दिला देवान त्या देखून हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच हांगा वावर करच्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणींक किचन डिपार्टमेंटांत काम करतात. तशेंच ब्रदर विलियम सिंग करता. तशेंच मस्त जण याजाका हांगा आमकां बरे बरे टॉक दितात. तेंच्या सगळ्यां खातीर हांव देवा कडेन देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदर विलियमाचें कांतारां बरी लागली गी तुका? होय सांग सांग. होय होय ब्रदर विलियमचे कांतारा मस्त बरं लागता. हार्ट टच जाता ते. तुझ्या काळजा लागली. होय देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव वलेरियन लोबो. हांव बॉम्बेतोन येयलां किन्नवळी पिरगजीचो. पयले 10 वर्सां पयलीं हांवें हांगा वस्ती रितीर केल्ली. ताज्या उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण लागलें. म्हाका तेगा भुरगीं 2 चेडवां 1 चेडो. ताज्या उपरांत म्हज्या 2 चेडवांच्या काजार जालें. बरी सेटल जाली. चेडो चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आतां थायलँडांत काम करता. 10 वर्सां उपरांत म्हजी सेकंड वस्ती रितीत हांगासर सक्कट पाद्राबाचें प्रिचींग तशेंच ब्रदराचें कॉयर एकदम बरें लागता. सगळ्यांनी हांगा मेळून आमी देवाची सुवार्ता प्रसार करीजे आनी कोण भायरतोन पळयता सगळें हांगा मुलकी रेतीर मंदिराक येवन एकटी सगळ्यांनी रेतीर करी जाय म्हण सगळ्यांक हांव उलो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गीत नंबर A52 A52. संतोषान बडबुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालच्या काळजा धनिया तुका भेटयता. पोवी स्नानांत आमकां नवें रचन केलां. पोवी सभेंत आमकां नवें मिसांव दिलां. तुज्या उपकाराक अर्गां पाठयता. तुजी दया आमचे देव म्हूण मागता. भुतराय कोंकत्रेकता. जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज येमिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमकां सर्व देणी फावो केल्ल्या त्या देण्या दातारांतय आमी उपकारी मनान दिनवाशी काळजान सदांच ताका अर्गां होगलाप दिवन आमच्या जिविताची मेटां काडूंक मातणी सर आमकां दिल्या ताच्या देण्यांत आमी विश्वासी रावूंक प्रत्येक जावन आदार आमी मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां भुकसाने मागया. संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां सांगवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया
काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. भौमगाळ बापा, तू मैपासान फावो करताय ते आत्मीक वखत अधिक आमकां लाभच्याक खतखत एकत्रेगांनी या पवित्र ती स्वामी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान सड आनी सड भर आनी आमकां दूर पेवोन कर. तुवें आमकां दिल्लें ते सर देणी तुज्या महिमे खातीर आमी गळसून तुका मानता तसले जिणे आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां लाभय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी अशें घडलें, रायान 7 भावांक आपले आवय सांगता कैद केलें आनी समर्थ आडवारता तें दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां सपकाचे आनी जरबंदाचे मार दिवन बलात्कार केलो. विशेश करून आवय विशीं आमी आजाप जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फावो. तिणें एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण पळयलें. तरी सर्वेस्पराचेर तिणें दवरलेल्या भरवशा वरवीं तिणें हें सगळें धैर्यान सोंसलें. उंच संकल्पान प्रेरीत जावन आनी स्त्रियेच्या काळजांत दादल्याचें धैर्य बरोवन तिणें आपल्या पुतां मदल्या हर एकल्याक तांच्या पुर्वजांचे भाशेन अशें म्हळें, तुमी म्हज्या गर्भांत कशे उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेना. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही, तुमचे मदल्या हर एकल्या थंय असलेल्या मूळ धातूची वेवस्था केल्ली हांवें न्ही. मनशा कुळाचो आराम केल्लो आनी सर वस्तूंचें उत्पन्न केल्लो सृश्टीचो रचणार आपले दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतोवन दितलो. कित्याक ताच्या कायद्या पासत तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनात. अंत्योकाक तिची उतरां अकमानाची उतरांशी दिसली आनी ती ताच्यो कबडायो करता म्हूण ताणें चिंतलें. निमान भोव आनीकी जिवांत आसलो देखून राय ताचे लागीं बरी उतरां उलयलो, मात्र न्ही. बगार ताणें सपोन घेवन बसवण्यो केल्यो. तो ताच्या पुर्वजांचे रिती रिवाज साडूंक तयार आसा जाल्यार आपूण ताका ग्रेस्त आनी खुशाल करतलो आनी तसो इश्ट करून ताका एक व्हड हुद्दो दितलो म्हूण सांगलें. पूण तरणाट्यान ताका कांयच लक्ष दिली ना. देखून रायान ताच्या आवयक उलो दिलो आनी तिच्या पुतान आपलो जीव वांसोवंक ताका बूज सांगूंक तिका आग्रो केलो. ताणें तिका जायतो आग्रो केल्या उपरांत आपल्या पुताक समजोवंक ती काबूल जाली. ती आपल्या पुताचेर बागवाली आनी क्रूर रायाच्यो केबडायो करून तिणें आपल्या पुर्वजांचे भाशेन म्हळें, म्हज्या पुता, म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत ववयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलो आनी तूं हे प्रायेक पावसर तुका सांबाळलो. म्हज्या पुता, हांवें तुजे लागीं विनंती करतां, आकाशार आनी पृथ्वीर दिश्ट लाय आनी तातूंत आसा तें सगळें पळय. देवान अस्तित्वांत आसलेल्या वस्तूंतलें तें रसूंक ना म्हूण तूं जाणा जातलोय. तेच बरी मनशा कोळी अस्तित्वाक आयलें. ह्या फाशीदाराक भियेनाका. बगार तूं तुज्या भावा सारको म्हूण दाखय आनी मरण स्विकार कर. अशें काकुळतीच्या दिसा ताचे सवय तुकाय हांव मेळोवंक शकतली. तिणें उलोवन जाताच तरणाट्यान म्हळें, तुमी कित्याक रावतात? हांव रायाची आज्ञा पाळचो ना. मोइजे उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या धर्मशास्त्रांतले आदेश मात्र हांव पाळटलो. पूण तूं हेब्रेवांचेर सर जिन्साचे कश्ट हाडलेलो तूं देवाच्या हातांतलो बिलकूल सोडचो नाय. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. हांव उठतास तुझे दर्शन घेवन ददोशी जातलो. हांव उठतास तुझे दर्शन घेवन ददोशी जातलो. कान दी सर्वेस्परा नितीवंताच्या उल्याक. चीत दिवन आयक हांव मारता ती बोब. उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक. म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कपाट. हांव उठतास तुझे दर्शन घेवन ददोशी जातलो.
तुज्या वाटांनी म्हजी मेटां हांवें तीर केल्यांत म्हजे पांय केदींच हलचे नात आबळे हांगा आसा तुका उलो मारता तूं म्हाका जाप दी देवा म्हाका काण दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक हांव उरतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो तुज्या पाकाट्याचे सावळेंत म्हाका लिपोवन धर हांव जाल्यार नितीवंतपणान चलोवन तुजें मुखामोल देखतलो हे दुर्गतींतलो उरतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो हांव उरतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विसरून काडल्यान म्हणटा तुमी बायसर वचून बळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. लोक जेजूक आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक ओपार सांगली कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावुल्लो थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो ताणें म्हळें कोण एकलो मानतनाच्या कुळी असो राज पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्ल्या एक गांवाक गेलो वेतना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन पळया हांव फाटीं येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटले देखून तो गेलो त्या पाटापाट तांणी प्रतिनिधी धाडून ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें राजवटकीची पदवी घेवन तो फाटीं येतच जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नौकारींनी एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली पयलो नौकर येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 10 नाणीं जोडल्यात ताका ताणें म्हळें शाहबास बऱ्या नौकरा ल्हानशा संगतीन तूं विस्वासी जालोय देखून 10 शारांचेर तूं अधिकार चलय दुसरो येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 5 नाणीं जोडल्यात ताका ताणें म्हळें तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय आनी एकलो येवन म्हणालो धनिया पळय तुजें नाणें हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलेलें तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली दवरनातले तूं काडताय वंपिनातलें तूं लुंवताय ताका तो म्हणालो नश्ट्या नौकरा तुज्या उतरांनी हांव तुका गुन्यांवकार करतां हांव दवरनातलेलें काडटलो वंपिनातलेलें लुंवतलो कठीण मनीस म्हणून तूं जाणा आसलो न्हय तर कित्याक तुवें म्हजो दुडू वाडी घालो नाय हांव फाटीं येतच तो वाडी समेत घेतो न्हय आनी सरशीन रावलेल्याक ताणें म्हळें तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणीं आसलेल्यांक दिया पूण ते म्हणाले धनिया ताचे लागीं 10 नाणीं आसात ताणें जाप दिली हांव तुमकां सांगतां जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें खाण व्हरतले आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मानाक हांगा हाडा आनी म्हज्या मुखारच तांकां जिवेशी मारा इतलें सांगून जातच जेरुसलेमाक सडचे वाटेन तो फुडें सरलो सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो संवसारांत मनीस बरें इन्वेस्टमेंट करी जाय म्हूण आशेता पयशेवाले वस्तू आस्तबोदीक आसलेले कशें तांचे ग्रेस्तकाय पयशे सकट आनीकय वृद्धी करचें ह्या खातीर खंयसर इन्वेस्ट केल्यार चड फायदो आसा हें चिंतून आसतात या इल्लें आशिल्लें जाल्यार ताचो आनीकय कशें वृद्धी करचें म्हूण हर एकलो मनीस चिंता कित्याक कितें आमच्या हातांत आसा तें वृद्धी जाय ही आमच्या हर एकल्याची आशा जावन आसा तें आसल्यार बरी सुवरोंक नजो तसो फळ आनीकय चडा जाय आयच्या वाचपांनी आमकां आमचे इन्वेस्टमेंट स्मार्ट जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता आनी ताचे दृश्टांत ती आमकां जेजूच्या ओपारीन तें पळोवंक मेळ्ळें 2 जाणांनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट केलें बरे रिटर्न्स तांणी जोडले पूण एकलो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करूंक तयार नासलेलो तो
कठीण परिस्थितीक थंयसर वळख जालो. देवाचें उतर आमकां सांगता हेब्रेवां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 13व्या वळींत सगळ्या सृश्टेंत देवाच्या दृश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचें उजेर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा. म्हाका आमचें इन्वेस्टमेंट नीज जावन स्मार्ट जायचे तरार आमी एक सत वळखून घेजय की जें कितें म्हजे कडेन आसा तें म्हाका देवान दिल्लें ताचें तें देणें जावन आसा आनी दिल्ल्या त्या देण्याच्या दाताराक हांवें एक दीस लेख दिवंक आसा. जेदवा हें चिंतप म्हज्या काळजांत आसा आमचें इन्वेस्टमेंट स्मार्ट जाता. जर तें चिंतप आमच्या काळजांत ना मनांत आमच्या ना तर कितें दिल्लेलें आसा तें आमी होगडावन करून घेता. आमचें जिवीत खरेंच फळादीक जायचें. हाच्या पयल्या वचपांत आमी तसो एक निदर्शन पळयलें. ती आवय ती समजून घेतली तिच्या भावार्थ ती सांबाळटा. बरवोसो देवा तें तिचो तीर दवरता आनी त्या कठीण परिस्थितीक ती वळख जाल्ल्या वेळार ती फूड करता. देवाक आपलें जिवीत एक खरें बलिदान जावन ती भेटयता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो तीच कृपा आमी मागया. आमच्या जिवितांत आमकां रचलेल्या देवाक मुखार आमी रावोंक आसा. एक दीस ताका आमी लेख दिवंक आसा आनी ते लेख दिता आसतना तीं उतरां आमकां आयकूंक मेळो दीत. शाबास शाबास. थोड्या संगतींत तूं विश्वास जालोय तर आनिकी चड मोपान तूं विश्वास जावच्याक हांव हे सक्कड तुका दितलो म्हणली ती उतरां आमच्याय कानांत आमच्या काळजांत सदांच आमकां आयकूंक मेळो दीत म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया. गीत नंबर C29 C29. जे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वयनासवें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आदार तुजो दी तूं म्हाका साजांव तुजी सरकाळी. म्हज्या बाबानो भयणीनो आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या तेसाव आनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावन दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या आपय सेवेच्या दाबास सर्वेस्पर म्हणून देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायला ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बळ दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो ताराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुआरमरियेचे उदरीं ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनः जिवंत पनुक दापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान.
सगी तुका सगी तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सगी तुका सगी तुका देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे थंय भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वो उंडो आनी दाकासो वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या येदेण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पदकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good pergatuya. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करताव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास काडून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणां तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या कंच्यास भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियो. आमच्या बापाक आनी पिटर आमच्या गोवळी बापाक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या राज्यांत घे म्हूण आमी विस्वासान परता. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देशा देशांनी असलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजा पावता आनी तुका वाखणता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान कामोनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतलें आमकां तूं निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत्रेक तिलाक आमकां तुज्या उदार का कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मग असो गुर्त जावन सम्याची शांती एकामेकां पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो हिस्स देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी सम्या त्यो आमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर D26 D26 सम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता प्रार्थुया सर पदवेदा देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय तुज्या मोगाच्या व्यंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कितें सामका निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर 18 उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सम्या अर्गां दिव्या धैन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतानी ती जियेवंक आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सम्याक अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.